पागिवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमचो भावार्थ पळयून आमच्याच उडचणींनी आनी कोश्टां दुखी मदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सोवे गोठ रावल्यान म्हणटोच आतां आमकां जीव भरलो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगतांव. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते परी देवाचे उपकार आठोवंक जायत. तुमचें तोंड पळयोवंक आमकां मेळूं म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान भरून दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जोबोर पोरातून मागतांव. खूद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुमचे सोरी पाव अशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुभामपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बराबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेंत थीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. सोबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. सोबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलाशीं कोर. सर्वेस्पराचें बोळेपण आमचेर देंव. आमच्या आतांचो वावर सुफळ कोर. होय, आमच्या आतांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सोबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. Sorvespora, 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 जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. Sorvespora, 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 मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हणटूच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकळत. देखून जागृत रावात. हें मात मनांत दवरात. कोणीय गोरकार रातीचे खंयचे पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनी विश्वासी आनी शाण्या चाकराक आपल्या घरबाराचेर अधिकार दिता. असलो चाकोर कोण जायत? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळे आपल्या दौलतीचेर अधिकार दितलो.
पूण बास्कोळ चाकोर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक कालाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो राव नासलेल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोट धोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुडोन करून आनी दांत करकरावन आसतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हणटोच तुमी तयार रावात. नियाळाक आदार. भाग्यवंत अगस्तीन उत्तर आफ्रिकेन जल्मलोलो. ताची आवय मोनिका एक क्रिस्ती अस्तोरी, पूण ताचो बापूय अनभवाटी. अगस्तीनाक ताचे आवयन क्रिस्ती शिकोवन दिलोली, पूण संवसारी व्हडपणाक आनी मोजेक लागून ताणें ती होगडायली. भाग्यवंत आम्ब्रोज आनी ताचो शिकोवपी सिंप्लिसिनस ह्याच्या उतरांचो आनी ताच्या आवयच्या मागण्या आनी त्यागाचो प्रभाव आगोस्तिनाचेर पडून ताणें परतून क्रिस्ती जिवीत आपणायलें. उपरांत पाद्री, बिस्प आनी व्हड धर्मशास्त्री तो जावंक पावलो. ताणें दिलेली क्रिस्ती शिकवण आयज पर्यान पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी देव शास्त्री वापरतात. सोम्याच्या येण्याक सदांच तयार आनी जागृत आसूंक आनी आपलो वावर विस्वाशीपणान करतली मेळूंक दोन उदोरां घालून जेजू आपल्या शिसांक शिडकायता. आयचे शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत अगस्तीन संवसाराक लोबडलो, पूण दुसऱ्यांच्या आदारान आनी आपल्या आवयच्या मागण्या वरवीं तो जागृत जाता आनी आपल्या जिवितांत नोसोरणी हाडून जेजूचो नीज पाटलावदार आनी पुरगोटणार जावंक पावता. देवान दिलेली आपोवणी आनी कार्यां विश्वासीपणान पाळटा आनी सुभागी कारण विश्वासी चाकराची इनाम जोडूंक तो वेतालो. सोम्या कडसून घेतलेली शिकवणीचे प्रकाशान आनी विश्वासीपणान आनी थिरासनान आमच्या कार्या पाळ्ळें तर शेवटाक भाग्यवंत पावलू बरोबर आमच्यांनी म्हणूंक जातलें, हांव बरें झुजलो, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली, हांवें भावाट सांबाळ्ळो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, म्हज्या साद्या सामान्य जिवितांतल्यान आमी सगळीं जेजूक विश्वासी रावंक वावुरया.